बाय तुका गाव जाल्यार जाणटो नाटक पळोवपाक जाय. अरे बाय कितें म्हाकाय पळोवपाक जाय. व्हरता आगो येता त्या सोमारा 29 तारखेक पणजेच्या कला अकादमीन आसा. तुमकां दोगांक व्हरता. फाटलो शो जालो हाऊसफुल. लोक परते गेले 100-200 म्हणून परतो शो लायला खंय म्हादयचेर नाटक. तुका व्हरता. तशें न्ही रे, कला अकादमीन कितल्या तारखेक आसा म्हणलें तुवें? 29 आनी टिकेटी काडपाक जाय जाल्यार खंय काडपाच्यो? ऑनलाईन मुगो तो एक नंबर दिता आसा पळय न्हू तेजेर ऑनलाईन तू बुकिंग कर नाल्यार काउंटराचेर तुका मेळटल्यो. कळ्ळें मुगो? सांगता रे. अरे म्हाका एक सांग, म्हाजो पयर वास्कोचो भाव आसा तो बोवाळ घालपा लागलो हांगा आमच्या वास्कोन मडगांवान. तू केन्ना येतले का म्हणून? वास्को येता, वास्को रवींद्र भवनान येता, मडगांवच्या रवींद्र भवनान येता आणि म्हापशां येता. पूण मे म्हयन्यान ह्या म्हयन्यान मुगो तेंचे सगळे बुकिंग आसा न्हू. हांवें विचारलेले तेंकां. हय वय म्हादयचेर ह्या धाकट्या भुरग्यांक कळपाक जाय, आमचे नवे पिळगेक कळपाक जाय, सगळ्यात म्हत्वाचें आमकां जाणट्यांक कळपाक जाय. बाय या मग आमी हाच्या बरोबर. कला अकादमी तुम्ही नवी जाल्ल्याक पावल्या भितर. ना रे वय बाबा. मुगो कला अकादमी कितें केल्या ती येवन पळय. कला अकादमी पळय आणि गांव जाला जाणटोय पळय. केन्ना सांग? 29 तारखेक 7:30 पणजेच्या दीनानाथ मंगेशकर सभाघरान. बाय पळोवपाक बाय. कसले नाटक? गांव जाला जाणटो 29 तारखेक. तुम्ही येता? गावात नदर मार गाव जाणटो जाला